विधानसभेच्या दुसऱ्या दिसा हक्कभंग प्रस्तावाक लागून सभापती रमेश तवडकर आणि कामकाज अर्ध्या वरा खातीर स्थगित केले। काँग्रेसीचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान पहिली माफी मागची आणि त्या उपरांतूच विधानसभा चलोवची अशें म्हणीत सत्ताधारी आमदार आक्रमक जाले। विधानसभेचे कामकाज सुरळीत जावपा खातीर सरकार तशेंच विरोधकांनी सहकार्य करचे अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगले। जे विशय विधानसभेत चर्चेत येवंक शकतात त्या विशयांचेर वेगळी पत्रकार परिशद घेवची न्हय, तशेंच विधानसभेचो वेळ वगडावचो न्हय अशें अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा सभापतीन पत्रकारांकडेन उलयतना सांगलें। सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती आर महादेवन आणि न्यायमूर्ती एन कोटेश्वर सिंग हांची नेमणूक जाल्या। भारतीय संविधानान दिल्ल्या अधिकारांच्या वापरान हो निर्णय राष्ट्रपती तशेंच सरन्यायाधीशाच्या सल्ल्या उपरांत घेतिल्ल्याचें कळटा। एन कोटेश्वर सिंग हे मणिपूरचे पयले न्यायमूर्ती जांची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक जाल्ली आसा। आषाढी एकादशीच्या आदल्या दिसा विठू नावाचो गजर करीत साखळे विठ्ठलापूरच्या फर्स्ट स्टेप प्ले स्कूलाच्या विद्यार्थ्यांनी आपले स्कूल ते देवळापर्यंत वारीची दिंडी काढली। पावस पडटा आसून लेगीत त्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षक तसेच आपल्या पालकांसहित ह्या दिंडीत वांटो घेतलो। मंगळारा जम्मू काश्मीरातल्या दोडा जिल्ह्यात आतंकवाद्यांकडेन जाल्ल्या एन्काउंटरात एका अधिकारी सहित भारतीय लष्करी 4 सैनिकांक मरण आयले। ही कारवाय सोमारा सांजेवेळार सुरू जाल्ली। देस्सा जिल्ह्यातल्या वाठारात आतंकवाद्यांकडसून जाल्ल्या गोळीबार प्रकरणा उपरांतूच जम्मू काश्मीर पोलीस आणि जवानांनी ही संयुक्त कारवाय सुरू केली।
मुंबई पुणे महामार्गार पनवेलपासून 5.5 किलोमीटर अंतराचेर खासगी बस आणि ट्रॅक्टराचो अपघात जावन 5 जाणांक मरण आयलें. जाल्यार ह्या अपघातांत 7 जाण जखमी जाले. खासगी बस डोंबिवलीच्यान आषाढी एकादशी निमतान पंढरपुराक वताली. दोन कारमध्ये झालेल्या अपघातात 5 विद्यार्थी किरकोळ जखमी झाले. हो अपघात मंगळारात सकाळी दिवचलच्या 4 लेन बायपासावयल्या वाळशी जंक्शनाचेर घडलो. गोय सरकाराच्या कला आणि संस्कृती संचालनालया वतीन कला सन्मान येवजणेची अंमलबजावणी करता. हे येवजणे खाला गरजू ज्येष्ठ कलाकारांक म्हयन्याक 2,500 रुपया आणि गोय राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार फावो जाल्ल्या कलाकारांक म्हयन्याक 3,200 रुपया आर्थीक मजत दितात. पूण हे येवजणे खाला कलाकार कसलेच सरकारी पेन्शन घेवपी आसपाक जायना. कला सन्मान येवजणे खातीर अर्ज करपा वेळार कलाकारांक पिरायेची 60 वर्सां पुराय जाल्ली आसपाक जाय. कला सन्मान येवजणे खातीर ह्या वर्सा सावन ऑनलायन अर्ज स्विकारपाची सुविधा आसतली. कलाकार हे येवजणे खातीर घरा बसून गोवा ऑनलायन सर्व्हिस पोर्टल https.goa.online.gov.in वयल्यान अर्ज करपाक शकता. तशेंच लागींच्या CSC तशेंच VLEs केंद्रांचेर भेट दिवपाक शकता. गोवा कोंकणी अकादमीन 2024-25 ह्या आर्थीक वर्सा खातीर वेगवेगळ्या येवजण्यो जाहीर केल्यात आणि इत्सूक लेखक आणि प्रकाशकां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. पयलोचो वर येवजण जातून लेखकांचे पयले पुस्तक उजवाडावपाक 75% आर्थीक पालव मेळटलो. साहित्य प्रभा येवजण जातून पुस्तक उजवाडावपाक 70% आर्थीक पालव मेळटलो. बाल साहित्य प्रकाशन येवजण हातून पुस्तक उजवाडावपा खातीर 70% आर्थीक पालव दितले. कोंकणी नाटक मांड येवजणेत पुस्तक उजवाडावपा खातीर 75% आर्थीक पालव दितले. लोकवेद पुस्तक प्रकाशन येवजणेत लोकवेदाची पुस्तकां उजवाडावपा खातीर 70% आर्थीक पालव मेळटलो. आणि शिक्षणीक साहित्य प्रकाशन येवजण जातून शिक्षणीक पुस्तकां प्रकाशीत करपा खातीर 70% आर्थीक पालव अकादमी दितले. फाटले कितलीशीच दीस पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून फातोडेच्या मार्ले वाठारांत एका बंगले कुशीची संरक्षण वणत कोसळ्ळी. वणत कोसळिल्ल्यान रईशा चेंबर्साच्या 4 फ्लॅटांचे बरेच लुकसाण जालां. मात कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. आनीक लुकसाण जावचें न्हय म्हणून सध्या उजो पालोवपी दळ आवुरता. तशेंच आपत्ती वेवस्थापनाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या थळाची पळोवणी केल्या.
गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी तशेंच चोरयांच्या प्रकारांनी वाड जाल्या। राज्यात कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत चल्ल्या। ह्याच विशयाचेर आमदार मायकल लोबोन विधानसभा अधिवेशनात लक्षवेधी सुचोवणी घाली। तशेंच विरोधी आमदारांनी चिंता उक्तायली। टेनंट व्हेरिफिकेशन आनी बाउन्सरांचे नोंदणी खातीर नवो कायदो हाडटले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलां। फाटल्या 5.5 वर्सांत गोंयांत 168 सायबर गुन्यांव नोंद जाल्या, जातूंत कोट्यांनी रुपयांची चोरी जाल्या। पूण हुस्को करपा सारकी गजाल म्हळ्यार हातूंतले एक्काय केशी चोरांक धरपाक सायबर गुन्यांव पुलिसांक यश येवंक ना। भोवतेक केशींचो तपास चालू आसा, जाल्यार जायत्यो केसी पुराव्यांच्या उणावाक लागून बंद केल्यात म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत एका लेखी प्रश्नाक जाप दिली। देड दिसांच्या बोवाळा उपरांत आमदार एल्टन डिकोस्टा आड सुरू आशिल्ले हक्कभंग प्रस्तावाचे कोफुसांव निमणे सुटावे जाले। हे प्रकरण फुडें वाडयनासतना ते हांगाच सोंपयता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। गोंयभर आयिल्ल्या हुंवाराच्या घडणुकांचेर आमदार तशेंच मंत्र्यांनी उपराशिल्ले प्रश्न विचारांत घेवन उपाय येवजण काडपाचें आश्वासन महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिलें। पूण मुख्यमंत्री आनी आपत्ती वेवस्थापनाचो अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंतान हाचेर कसलेंच ठोस आश्वासन दिलें ना। ओर्डा कानोळे धारेचे हत्यार तोपून खून जाल्ले मयत आर्नाल्डो सुवारेस 69 पिरायेच्या खुनांचे दागेदोरे निमाणे सापडले। हळंगूट पुलिसांनी ह्या प्रकरणात कर्नाटकांतल्यान एकल्याक मंगळारात ताब्यात घेतलो। आयतारा दुबावितान खून करून घरातली मयताची मोटार घेवन पळ काडिल्लो। गाडी व्हरून पळ काडपी दुबावीत एका सीसीटीव्हीत दिसतालो। त्या आदाराचेर ह्या प्रकरणाचो तपास लावपाचो यत्न कळंगूट पुलिसांनी केलो आनी निमणे 3 दिसां उपरांत पुलिसांनी दुबाविताक अटक केलो।
कदंबाच्यो बशी रस्त्यार अचकीत बंद पडटात हे गोंयकारां खातीर नवें न्ही, पूण कदंबाच्या पोरण्या बशींची आतां सामकीच वाट लागिल्ल्याचें नदरेक आयला. ही केरी ते पणजी वाया पेडणे यो वच करपी कदंबा बस हे बसीत पावसाचें उदक झिरपता. सिटां पिनल्यात आनी कळमूय आयल्या. कदंबाचे हे फोटो आनी व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियाचेर बरेच व्हायरल जातात. हे बशींतल्यान शाळेचे विद्यार्थी, कर्मचारी आनी हेर लोक प्रवास करतात. पावसाक लागून कांय लोक जाल्यार आपल्यो गाडयो घरा दवरून बशींनी प्रवास करतात. अशा वेळार असल्यो बशी मेळ्ळ्यो काय प्रवाशी तिडक उक्तायतात. पणजे स्मार्ट सिटी खातीर सरकारान कितल्योश्योच नव्यो बशी घेतल्यात, मात गांवगिऱ्या वाठारांत यो वच करपी कदंबाच्या पोरण्या बशींचेर लक्ष कोण दितलो असो प्रश्न उक्तासता. सहकारी बँकांच्या घोटाळ्याची प्रकरणां बेगीन हाताळपाक लायता अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिलें. माशेल महिला कॉपरेटिव्ह सहकारी बँकेन शेकड्यांनी लोकांक तोपी घाल्ल्याचो विशय आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत मांडिल्लो. ताका मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. सेगीत 3 दीस पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून मंगळारा अणजुणे धरणात उदकाची पातळी 90 मिटरा वयर पावली. सध्या ह्या धरणाची पातळी 90.75 मिटर इतली आसा. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान धरणाची 4 दारां उक्ती करून उदक भायर सोडलां. मंगळारा फोंडे म्हालात 2 वेगवेगळ्यो पडझडीच्यो घडणुको घडल्यात. उटंगराच्या पावसाक लागून गांवठण वेलिंग हांगा मातयेच्या घराची वणत कोसळून व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. जाल्यार नागेशी बांदोडे हांगा घराचेर झाड पडून व्हड लुकसाण जालें. राज्यात पडपी पावसाक लागून मंगळारा 16 तारखे खातीर हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडल्या 2 दिसां खातीर म्हळ्यार 17 आनी 18 तारखे खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला, तर 19 आनी 20 तारखेक येल्लो अलर्ट आशिल्ल्याचें सांगलां. मजगतीं ह्याच फाटभुंयेर नुस्तेमाऱ्यांक तशेंच दर्यावेळे कुशीक रावपी लोकांक सादूरताय बाळगुपाची शिटकावणी दिल्ली आसा.
एसजीपीडीए नुस्तें मार्केटा लागसार बेकायदेशीर नुस्तें विकप्यांचेर कारवाय करपाची मागणी नगरसेवक विटोरिन फर्नांडीस हांणी केल्या। हे विशीं उच्च न्यायालयान एसजीपीडीएक आनी मडगांव नगरपालिकेक बेकायदेशीर नुस्तें विकप बंद करून वाठार नितळ दवरचो असो सल्लो दिला, आदेश दिलो। पूण अजूनय 6 न्हंयच्या देगेर नुस्तें विकप चालूच आसा। हाका लागून रस्त्यार येरादारीची कोयणी जाता। हे विशीं अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्या नगरसेवकान केल्या। मडगांवच्या एसजीपीडीए होलसेल नुस्त्याच्या बाजारांतलो थर्माकोलाचो कोयर पावसाच्या उदकान व्हांवन बाजारा लागसरच्या शेतांनी तशेंच साळ न्हंयेत पावला। नुस्तेकार नुस्तें सांठोवपा खातीर हो थर्माकोल वापरतात आनी उपरांत हो थर्माकोल रस्त्याच्या कुशीक उडयतात। ह्या नुस्त्याच्या बाजारांत जावपी कोयराच्या देखरेखी विशीं उच्च न्यायालयान स्पश्ट सुचोवण्यो दिवन लेगीत एसजीपीडीए हो आदेश पाळपाक अपेशी थारला। ताका लागून हाका जापसालदार आशिल्ल्या आड खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। समाज कल्याण खात्या कडल्यान ज्येष्ठ नागरिकांक सिनियर सिटीजन कार्ड दिवपाक खूब वेळ लायतात। मयेंचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी पावसाळी विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा 0 आवराक हो मुद्दो उपस्थित केल्लो। ज्येष्ठ नागरिकांच्या सिनियर सिटीजन कार्डा खातीर कोणे अर्ज केल्या तांचे एका म्हयन्या भितर कार्ड करून दितले म्हणून समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायन गवाय दिली। मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार मंत्री मुख्यमंत्री जाले, मात हांगा दर्जेदार मैदान जावचे अशें कोणाक दिसलें ना। जे परिस्थितीत आज खेळगडे खेळटात ते पळोवन वायट दिसता। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मांद्रे गांवांक मैदान दिवचें। हांगाच्या तरणाट्यांक शेतांनी उदक तुंबिल्ल्या उक्त्या जाग्यांचेर खेळचें पडटा अशी खंत सरपंच प्रशांत नायक हांणी उक्तायली। आधार कार्डाची माहिती रेशन कार्डाक जोडपा खातीर 30 सप्टेंबर 2024 मेरेन मुजत वाडयल्या। नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान आधार कार्ड रेशन कार्डाक लिंक करूंक नाशिल्ल्या सगळ्या पात्र रेशन धारकांनी 30 सप्टेंबर 2024 मेरेन आपल्या आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपा खातीर संबंधीत तालुका नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याच्या कचेरेत संपर्क करपाची विनवणी केल्या।